हांव जाणा ह्या वक्तार पवित्र आत्मो म्हज्या मनांतल्यान चिंता आनी म्हज्या तोंडांतल्यान उलयता. हांव म्हजे वस्तोंगीक कांयच उलयना आनी म्हजें वडपण करूंक हांव हांगा येवंक ना. हांव फकत आयल्या जेजूक आर्गां दिवपाक, कित्याक जेजून म्हजे थंय व्हड ओचोरयां केल्यान. हांव फुडें वयच्या पयलीं घेतली मेरी सॉंग ऑफ प्रेज. Mary's song of praise, my heart magnifies the Lord. Sister, can you give me the Konkani or English version also? Konkani now? Yeah, English and sister will read in Konkani. जेन्ना हांव जेजूक वळखोन आसली, हांव बापाक वळखोन आसली, तेन्ना हांव फकत मॅरीक वळखताली. कित्याक आमची मामी आमकां फकत मॅरीचेच सांगताली, तेच कोर सायबीण माय लागीं माग, तेच कोर सायबीण माय लागीं माग. तेन्ना हांव जेजूक वळखोन आसली. तेन्ना हें जेन्ना मॅरी सॉंग ऑफ प्रेज हांवें ल्हानपणां वाचलेलें, तेन्ना हांवें वाचलें आनी हांव खूब रडलेली. And that same sentiment is there today. आयज पासून म्हाका तोहेंच दिसता. मॅरी इतल्या खुशाल कित्याक जाली? And Mary said, my soul magnifies the Lord. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हजो आत्मो कोणाक वाखाणटा? आमी कोणाक वाखाणटान? आमी कोणाक वाखाणटाल्यान? आमी कोणाक वाखाणटाल्यान? हांव मॅरीक वाखाणटाली. मॅरी कोण आसली? जेजूचे आवय जावच्या आदीं धूव, बापाची धूव. माय सोल मॅग्निफायज द लॉर्ड. म्हणजे कोंकणीन वाच. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. And my spirit rejoices in God my Savior. And my spirit rejoices in God my Savior. Savior. Mary's Savior. Your Savior. My Savior. Our Savior. So, my spirit rejoices in God my Savior. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आमचो तारोक कोण? जेजू. जेजू आमचो तारोक. जेजू नासलो जाल्यार आमकां तारण मेवतलें आसलें ना. जेन्ना हांव वाडटाली, खरेंच सांगता तुमकां, हांव फोट मारिना. हांव जेजूशीन वो बापाशीन केन्नाच मागणें करिनासली. पूण तरी आसतना देवाक खबर आसली की म्हाका खबर ना कोहे भाशेन मागणें करूंक जाय तें. आनी म्हाका खरेंच मागता तें मेवतालें. हांव सायबिणीशीनूच मागतालें आनी म्हाका खरेंच मेवतालें. म्हाका मोग आसलो देवाचो, पूण देव कोण तो म्हाकाच खबर नासली. आमच्या घराब्यान सायबीण माय म्हणचे देव आसली. सायबीण माय देव? सायबीण माय देव? तुमी जाणान तें की हांव तुमकां कितें उलोवंक सांगता? म्हाका खरेंच खबर नासली. जेन्ना आमगेर एक मनीस आयलो आनी ताणें आमचे उलोतरीचेर पायणोल पयलें, सायबिणीचें पायणोल पयलें आनी जेजूचो खुरीस पयलो. पायणोल वयर हा, जेजूचो खुरीस सकला हा. आनी तो म्हजे मामीक म्हण लागलो, वो जेजूचो खुरीस वयर आसूंक जाय. तेन्ना हांव चिंतूंक लागलीं, कित्याक म्हाका मातशें हांव 16-17 वर्सांची आसलीं तेन्ना हांवें चिंतूंक पडलीं, वो कितें म्हणटा? जेजूचो खुरीस वयर दवर आनी सायबीण मांयचें पायणोल सकला आसुनी. ताणें काडून तो वयर दवरलो, पायणोलाचेर वयर दवरलो आनी ते मेरेन सान जेजूचो खुरीस मागीर वयर आसतालो. मागीर आमच्या घराब्यान पयलींच फावटी कोणें बायबल हाडलो
आनी बायबल वाचूंक लागल्यान आमी इंग्लीश आहलो बारीक तरी आमचो डॅडी वाचून दाखयतालो आमकां बायबल आनी जेन्ना आमी बारीक बारीक बायबल वाचूंक लागल्यान तेन्ना कितें तरी एक डॅडी सांगतालो आमकां आनी आमी ते स्टोरीज म्हणून आयकोताल्यान केन्नाच हांवें चिंतूंक ना की बायबल एक आमचो एक मॅन्युअल म्हणून स्टोरी बूक बायबलाचेर कितें आहा तें समथींग व्हेरी न्यू नवेंच कितें कित्याक केन्नाच पळोवंक नाहल्लो आमी बायबल इंग्लीश स्पेशली कोंकणी बायबल आसतालो घरान पुणून तो आमी केन्ना तें आमी इगोर्जेनूय वाचताल्यान न्ही आनी रिडींग करपाक खरेंच तुमकां सांगता चडशें आमचे कॉपेलान फर्स्ट सेकेंड रिडींग म्हजेर पडटालें सो एवरी इयर पयल्या वर्साक एक रिडींग आसतालें दुसऱ्या वर्साक दुसरें रिडींग आसतालें तिसऱ्या वर्साक तिसरें रिडींग सो मागीर मागीर म्हाका ती रिडिंगां बाय हार्ट कशी जाल्लीं कोंकणी म्हजी वाड भावार्थान वाडटाली पूण एट द सेम टायम हांव संवसारी आहाल्लीं आपल्यापणान जियेतालीं व्हडविकेन जियेतालीं जिवाचे म्हजे इन प्रायड पूण देव म्हाका वयर काडपाक विसरूंक ना ल्हान आसतनाच हांवें पळयलें कशे भाशेन देव म्हजे हांवें व्हडली त्या वक्तार म्हाका ती व्हडली दिसताली पूण आतां पळयल्यार म्हाका देवान आदींच सान सोडूंक ना आदींच सान तो म्हजो हात धरून आसलो पयलोच म्हाका एक उमेद आयली की हांव हेड गर्ल जावं म्हणून सॉरी नॉट हेड गर्ल एक कॅप्टन जावं म्हणून आनी तेन्ना हांवें फकत म्हज्या काळजान तोंडान बसून म्हणोंक नासलें काळजान उडगार आसलो तो डिझायर आसलो आनी म्हणलें म्हाका फकत एक कॅप्टन जावपाक जाय एसएसीन आनी जेन्ना टायम आयलो तेन्ना म्हाका आमच्या हेडमिस्ट्रसान आपयल्यान म्हाका म्हणूंक लागलें तूं हेड गर्ल जावपाक तयार आहाय आनी हांवें चिंतलें हांव म्हणलें हांव इतल्या गांवठी म्हाका सारकी इंग्लीश उलोवंक कळना आनी म्हाका हेड गर्ल ओके सिस्टर म्हणलें हांवें आनी इलेक्शनाक हांव हेड गर्ल जालीं जायते फावटी चिंतूंक लागलीं हांवें फकत हेड कॅप्टन जाय म्हणून मागलेलें आनी म्हाका हेड गर्ल जालें केलें देवान सो आय डीड नॉट नो टू से प्रेज गॉड थँक यू जिजस आय जस्ट टूक इट फॉर ग्रांटेड 2 वर्सां जालीं सॉरी हेड गर्ल जाल्या उपरांत त्या वर्सा 10वी जाल्या उपरांत म्हाका सिस्टर म्हणूंक लागली तूं ह्या स्कॉलान शिकयताय धाकटुल्या भुरग्यांक नर्सरीक हांवें म्हणलें वय सिस्टर आनी 2 वर्सां हांवें तिचोर शिकयलें आनी जेन्ना तिणें म्हज्या कानार घातलें की तूं हांगा शिकय हांवें म्हणलें 700 रुपया पे आहल्यार पुरो म्हाका 700 रुपया मेवल्यार पुरो कित्याक म्हाका 11वी आनी 12वी करपाक जाय आसली तर तितले पयशे जाय आसलेत म्हाका म्हयन्यांक कहे दिता आसतना म्हाका जेजून 1138 रुपीज दिलेत कितलीं वर्सां फाटीं 94 सो आर्गां जेजूक हांवें पळोवंक ना तें की देवाचो हात तातूंत आसलो म्हणून हांव म्हणटालें हांव मागता तें मेवता म्हाका कोण दिता तें म्हाका व्हडलें हें नाहल्लें कित्याक मामी दिमीर राव म्हणटाली दिमेर रावात रोजार करात दोळे धांपात चॉकलेट मागात फाटल्यानल्यान चॉकलेट पडटाली तितली उगडास जाल्लो आमकां सो ते भाशेन आमी मागताल्यान आनी ते भाशेन आमकां मेवतालें एक दीस हांवें दोळे उगडले आनी पयले धोबो हिचो लिपयता पळय ते मामी सो जाता जाता देवा कडल्यान हांव खूब पयस गेलीं पूण रातचें हांव सेंट जुडाचें आनी सगल्या सांतांचें हांव दिमेर रावन हांव मागणें करतालीं आनी सगल्या सांतांक हांव कितें म्हणटा तें सांतांशीं सान हांव मागतालीं म्हाका हें जाया म्हाका तें जाया म्हाका तें जाया म्हणून जेजू कोण तो खरेंच नको आहलीं हांव सजमली हे सगळे जाण आमकां दिल्यात जेजूच्यान आमी नॉट वर्दी म्हणून नॉट वर्दी टू कम इन द प्रेजन्स आमी वर्दी नान कॅन यू ट्रान्सलेट दॅट फॉर मी इन कोंकणी वेन वी आर नॉट वर्दी आमी पोरती न्हय जेजूशीन येवपाक सो जेन्ना म्हाका जॉब जाय आसलो हांवें म्हजें ट्रेनींग केलें
जॉब एकदम बेगीन मेळलो म्हाका फर्स्ट इयर आनी 1 वर्स हांवें काम केल्या उपरांत म्हाका आतां पर्मनंट जॉब जाय आसलो सो हांवें सांत आंतोनीक बॅगान घातलो आनी व्हेलो आनी सांत आंतोनीक सांगलें पळया सांत आंतोन तूं तर म्हाका हो जॉब दिनाय जाल्यार हांव तुका परतून आल्ताराचेर दवरची ना सो सांत आंतोन भियेलो म्हाका आनी सांत आंतोनीन म्हाका तो जॉब दिलो आनी सांत आंतोनीक हांवें परतून हाडून आल्ताराचेर दवरलो कितल्या वर्सांचें हाडली तेन्ना हांव 22 वर्सांचें कित्याक म्हाका शिकयलेलें न्ही मामीन म्हाका मामीन शिकयलेलें सांत आंतोनीशीन कितेंय माग सांत आंतोन दितलो तहेंच न्ही तें सांत आंतोन दिता न्ही देवान सांत आंतोनीच्या हातान पोदी घातल्या सगळींनी आपल्याची पोदी काडून आं ओके हांव तुमकां हें कित्याक सांगता की भावार्थ आसलो पूण हांवें म्हजो भावार्थ मनशांचेर घातलेलो सांत आंतोनूय मनीस सेंट ज्यूडूय मनीस सायबीण माई मनीसूच न्ही पूण ती सगळीं जाणां देवान वेंचून काडलेली आमचे भाशेन तुमचे भाशेन आनी आमकां सांत आंतोन आनी सेंट ज्यूड आनी सेंट फ्रांसीस आनी मदर मेरी ही जावंक जाय आमची मॉडल्स रोल मॉडल्स सांत आंतोनीन कितें केलें तो नुस्तें आशेन देवाचें उतर उलयलो आनी नुस्तें आयकोतालें आतां तुमी नुस्तें धरूंक जाय जाल्यार तुमी सांत आंतोनीक उलोव करतल्यात न्ही तर म्हाका कळोन आयलें तें जेन्ना हांव देवाच्या उतराचेर 2006 म्हाका देवाचें उतर मेवलें जेन्ना फर्स्ट टायम पापा जॉन्सन आमच्या स्कुलान आयलो म्हाका तितलें सोजमो नाहल्लें म्हाका सोजमो नाहल्लें देवाचें उतर कितें तें फर्स्ट ऑफ ऑल देवाच्या उतरान पावर आहा तो आनी तें देवाचें उतर आमी घेतलें त्या उतराच्या पावरान आमी वस्तू करूंक जाता कित्याक तो पावर आमकां दिलेलो आहा हाजी सोजमणी म्हाका मात्तूय नाहल्ली 2006 सान 2013 इतलीं वर्सां हांव उतर सोजमणी नाहल्ली पुणून शिकोंक ट्राय कोरी कितें तरी शिकयता ते कित्याक उडक्यो मारता ते कित्याक बोवाळ्यांचो कितें तरी आसतलें ओके देर समथींग इन प्रेज एंड वर्शीप सिंग कोत्ताली हांव पूण जेजू कोण तो म्हाका कळोन आयलें जेजू आहा ह्या संवसारान जेजू सो फोकस आतां सायबीण वयलो जेजूचेर आयलो मागीर लॉकडावनाच्या टायमार ओके 2013 म्हाका मातशी जेजूची वोख आयली की तो आमचें मोदें जियेता म्हणून जायतीं विजमितां केलीं जेजून म्हज्या जिवितान पूण हांव नोको आसली कोण तो 2012 म्हजी तिसरी चोली म्हाका जल्मली आनी 3 तारखेर सेंट फ्रांसीस झेवियर्स फिस्ट ती जल्मली आनी 8 तारखेर ताच्या मोन्नाचो दीस आसलो कोणाचो म्हजे तिसरे चलयेचो मोन्नाचो दीस आसलो ती न्हिदल्या थंय पोत्ती पडलेली 6 दिसांची चोली म्हजी न्हिदल्या थंय पोत्ती पडलेली पोत्ती म्हणजे कही युजली तोकली आवय वाटेन आसता न्ही रातचें भुरगें उठलें की ताका दूद बरोवपाक जाय तोकली आवय वाटेन आसता पूण म्हज्या भुरग्याची तोकली पांयां वाटेन आनी नाक हाटीक अशें पोत्तें पडलेलें आनी हांवें म्हज्या कानांनी एक गडगडो आयकलो तो गडगडो कोणाच्या थंयच्याच मनशाच्या आवाजा भाशेन न्हय पूण त्या गडगड्यान सावन म्हाका एक उतर समजोंक आयलें इंग्लिशीन म्हणटा इंग्लिशीनूच म्हाका आयकोंक आयलें तें आय शॅल लिव
आय शॅल नॉट डाय, आय शॅल लिव, आय शॅल नॉट डाय. आनी हो आवाज इतल्या व्हडल्यान येवपाक लागलो की म्हाजी जेम डिस्टर्ब जाली. आनी हांव उठलीं पळोवपाक खंयच्यांतल्यान हो आवाज येता काय म्हणून. जेन्ना हांव उठलीं पयली नदर खंय वेतेली, भुरग्याचेर. म्हणजे आवाज आयला कितलो व्हडलो तर पयली नदर आवयची धाकटुल्या भुरग्याचेर. तर हांवें म्हज्या भुरग्याक पळयलें आनी तें रेवळलेलें आहलें, पूण म्हाका ताचें तोंड दिसती पडना. तोंड दिसती पडना म्हणटकूच हांवें काडलें आनी सोदलें आनी मेवलें. म्हाका भुरग्याची तोकली पांया वाटेन हा, नाक हाटीक हा. काडलें हांवें भुरग्याक आनी विसरलीं, आवाज विसरली. आनी पयलें हांवें चॅक केलें जितें आहा. मागीर घोवाक उठयलो. हांवें म्हणलें तुवें उखल्लेलें रे बायेक? ना म्हणटा तो. पूण ताका हाल्लें ती सोय सपनान उठपाची. टॉयलेट म्हणून तो आमचें सॉकेट ओडटा, टॉयलेटाचें दार म्हणून सॉकेट ओडटाय. जायते फावटी ओडलां ताणें. सॉकेटां आमची सगळीं रुमान सोकलां लांबतात टॉयलेटाचें दार म्हणून. सो हांवें बायेक घातलें. हांवें म्हणलें हें जालां. तो बाबडो न्हिदलो पोत्तून, कित्याक तो 2 सुमार घरा आयलोलो. तो म्युजिशन न्ही, तर 2 सुमार घरा आयलोलो तो न्हिदलो पोत्तून. आनी म्हजें बाय जितें आहा. एक 2013 एका वर्सान ओ मे बी इन 2 years आय केम टू नो दॅट इट इज द वर्ड ऑफ गॉड. तें देवाचें उतर. Psalm 118:17 I shall not die but live. हांवें इतलेंच आयकलें. हांवें इतलेंच आयकलां. डिक्लेअर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड आयकोंक ना हांवें. पूण हांवें इतलेंच आयकलें. आय शॅल नॉट डाय, आय शॅल लिव, आय शॅल नॉट डाय. अहें आयकलें हांवें तें उतर. आय शॅल लिव, आय शॅल नॉट डाय. तोहेंच आहा तें. आय शॅल नॉट डाय बट लिव अँड डिक्लेअर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड. डिक्लेअरिंग द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड हांवें ताका मागणें केल्लें द डे शी वॉज बॉर्न. तें जालेलें त्या दिसा हांवें सांगलें जेजू हें तुजें उतर परगडटलें म्हणून. हांव नगो. म्हजे मामीन सांगलेलें भुरगीं जाता आसतना देवाक भेटोया. आनी तिगांय भुरगीं जेजूचें उतर परगड करूंक म्हणून हांवें मागलेलीं तांकां. पूण हें आय शॅल लिव, आय शॅल नॉट डाय हांव विसरूंक ना. म्हाका समजणी नाहल्ली, पूण हांव तें सोंपोन आनी तो आवाज केन्नाच विसरूंक ना. कित्याक तें सोंपोन नासलें. ती एक खोरी घडणूक आसली. तो देवाचो आवाज आसलो आनी तो गडगडो ज्या गडगड्यान देव उलयलो तो देव खूद आपूण आसलो. कित्याक हांवें एक स्क्रिप्चर वाचलो. म्हजे आंज बोडवे न्हय पूण हांव येतलो तुमकां साल्वार करूंक. हें हांवें उतर खंय तरी वाचलेलें बायबलाचेर. नॉट दी एंजल्स बट आय माय सेल्फ वील कम टू सेव यू, टू रेस्क्यू यू. सो हांव जाणा तो म्हजो देवूच त्या दिसा म्हज्या भुरग्याक जिवो करूंक आयलोलो. असल्यो जायत्यो मिलाग्री म्हजे थंय घडल्यात जेन्ना हांव देवाक वळखो पासून नासलीं. इन 2018 म्हजीं दोगां व्हडलीं भुरगीं स्कॉलाक वेतालीं आनी तीं प्रायमरीन आसलीं. आनी त्या दिसा तांचें इस्कॉल बेगीन सुट्टालें, हाफ डे. आनी ती त्या दिसा म्हजे वणयेचो बर्थडे आसलो आनी आमी आमचे वणयेचो बर्थडे केन्नाच चुकयनात. तर हांवें सांगलें तांकां स्कॉलाक, म्हज्या घोवाक त्या दिसा वेडींग आसलें. सो हांवें सांगलें तूं ताका पावय सकाळीं आनी आफ्टरनून 11:30 तांकां बास धरुनी आनी वचोनी. आनी ती बास थंयसर पासून वेता. सो म्हजो घोव म्हणूंक लागलो तांकां म्हणूंक लागलो केन्नाच आपणें बासीन धाडूंक ना, तूंय तांकां बासीन धाडिनाकाय. तूं तांकां स्कॉलाकूच धाडिनाकाय, तूं तांकां घरात दवर. सो हांवें म्हणलें ओके. अशीं हांव म्हज्या भुरग्यांक मारता आनी स्कॉलाक धाडटा, केन्नाच घरा दवरिना. ताणें त्या दिसा तें हें सांगलें आनी तांकां हांवें घरा दवरलीं. कित्याक म्हज्या काजनाचें चेडूय प्रायमरीन आसलें आनी तेंय तेच भाशेन. सो हांवें तांकां घोवाक सांगता आसतना हें सांगलें ताजे बरें वेतेलीं तीं घरा.
आनी दनपारां आमी काडली आनी मागीर 10 o'clock सुमार गेल्यान बायकाचेरूच तिगांय भुरग्यांक घेवन हांव गेली आनी दनपार जाता म्हणल्यार आमकां आयकोंक आयलें की ती बस जी म्हाज्या भुरग्यांक घेवन येवपाची आसली ती बुडली म्हणून आनी त्या दिसा ते बसीन 6 लोक मेलो आनी आमचें काजन आहलें तेंय बुडलें त्या दिसा सो ही म्हजी टेस्टमनी कोहे भाशेन देवान म्हाज्या भुरग्यांक साल्वार केली त्या दिसा म्हजी व्हडलीं 2 जाणां आसलीं पळय तीं वचपाचीं सो हांव आयज देवाक वाखाणणी दितां आनी महिमा दितां कित्याक म्हाका खबर बसून नासली तेन्ना ताणें म्हाका म्हजे थंय जायतीं ओचोऱ्यां केल्यां हांव आनी म्हजो घोव काजार जावच्या आदीं 9 वर्सां मोगान भोंवल्यान आनी आमी भोंवंक वेताल्यान खूब महाराष्ट्रा सान काणकोणा पेडणे दॅट इज द टॉप ऑफ वी यूज टू कंप्लीट 108 kilometers just for fun बायक हाडली म्हणून सो वन डे तेन्ना 1997 इट वॉज रेल्वे स्टार्ट जाल्ली गोंयां आनी आमी सगळीं जाणां रेल्वे ट्रॅकाचेर चलोंक बा वेताल्यान आय डोंट नो इफ यू ऑल हॅव डन दॅट बट न्यू ट्रॅक्स म्हणून आमी ट्राय करूंक चलोन वेताल्यान सो एका जाग्यार आमी बसल्यान तो म्हाका फाट करून आनी हांव ताका फाट करून दोगांयची फाट तेंकोन आमी बसलेल्यान आनी अकस्मात म्हजे फुडल्यांतल्यान ट्रेन येता आवाज करिनासतना ट्रॅकांचोय आवाज ना आनी हॉर्नांचोय आवाज ना इतल्या सवकास न्यू ट्रॅक्स न्ही मे बी ट्रेन वॉज ऑल्सो न्यू नो सावंड एट ऑल सडनली आय सी द ट्रेन हांव ट्रेन पळयतां लागीं सारकी आनी हांव म्हज्या घोवाक बोब मारता आनी म्हणटा उठ ट्रेन आनी आमी उबी रावतात दोगांय जाणां ट्रॅकांचेर भायर उडकी मारतात आनी एकामेकाक गोट्यांक मारून उबी रावता आनी ट्रेन सारकी इतल्या लागींच्यान आमच्या वेता तर कोणाचो जीव साल्वार केल्लो आहा ह्या 3 टेस्टमनीन हांवें दिलेली त्या कोणेन न्ही कोणाचो जेजून केला ती खबर आहा आतां म्हाका तेन्ना खबर नाहल्ली जेजून म्हजे थंय व्हड विस्मिता केल्यान मेरी सॉंग ऑफ प्रेज मेरी सॉंग ऑफ प्रेज म्हजो आनी म्हज्या घोवाचो जीव वाटायलो आमी फ्लॅट जातले आहल्यान जर कोणें म्हणटलो आलो हाणेंनी स्विसायड केल्या हांची मिस्ता सारकें जावंक ना कितें तरी हाणेंनी दोगांयनी स्विसायड केल्या ओके या मागीर म्हज्या दोगां व्हडल्या भुरग्यांचो जीव वाटायलो म्हज्या धाकटुल्या भुरग्याचो जीव वाटायलो आतां कोण हो जीव काडूंक सोदी आमचो चोयतान कित्याक जीव काडूंक सोदी कित्याक देवान आमकां मागलेली हान कित्या खातीर आपल्याच्या उतराची परगोटणी करूंक म्हजी फामील मागलेली हा एके एकल्याचो जीव देवान साल्वार केलेलो हा तुमी मागलेली हान एक एकली तुमी हांगा जी देवाचें उतर आयकूंक आयल्यात शिकूंक आयल्यात सगळीं जाणां तुमी मागलेली हान आनी तुमचे थंय देवान व्हड विस्मितां केल्यान ती तुमी उगडास करात सोडिनाकात एक एक तुमचे थंय देवान कितें केलेलें आसा तें उगडास करात देवाक आर्गां दियात देवाक डायरेक्ट महिमा दियात देवाक डायरेक्ट देवाशीन डायरेक्ट मागणें करात जेन्ना हांवें देवाक डायरेक्ट उलो मारूंक लागली हांव आबा बापा आबा फादर तेन्ना हांवें पयलीं की अशी विस्मितां घडटात तुमी जेन्ना स्टेशनार वेतात तुमी डायरेक्ट ट्रेन घेतल्यात की तुमी रावन रावन वेता पळय ते ट्रेनीचेर बसतल्यात पणजे सान म्हापश्यां येतले बसी तुमी डायरेक्ट येतल्यात काय पर्वरी गिरी रावता 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 ते बसीर बसतल्यात डायरेक्ट जेन्ना आमकां देवान आपल्याशीन एक्सेस दिलोलो आहा तेन्ना आमकां स्टेशन करपाची गरज ना म्हज्या मामेन आमकां शिकयलेलें कित्याक ती तेच भाशेन शिकलेली तिजो गुन्यांव करूंक जाता ना आदी आमकां स्टेशनूच शिकयलेलें आजेशीन मागल्यार अहें ह्या सांताक उंदीर वेतात त्या सांताक तें वेता त्या सांताक सोरोप वेता त्या सांताक उलो केल्यार तें जाता
हें जालां ह्या सांताकुलोकूर. कित्याक स्टेशनाची गरज ना. स्टेशन मास्टर आशेन वचात. स्टेशन मास्टर आमकां तो कितें कोत्ता, डायरेक्ट दिता. ते सगळे स्टेशनान सगळे सांत आहात ते सगळे ताणें कितें केलें, स्टेशन केलें दिसता तुमकां? स्टेशन केल्लें जाल्यार ते विजमिता करूंक पावतले आहले? तुमी म्हजी टेस्टमनी आयकले आसलेली. गेल्या म्हयन्यान हांवें टेस्टमनी दिल्या म्हज्या घोवाची. म्हजो घोव सीक आसलो आनी चलोंक पासून जायनासलें ताजेशीन. एक सोरोप येतालो, दुसरें म्हणल्यार डायबिटीज आसली आनी तिसरें म्हणल्यार ताका आतां रोगतान रोग जाल्लो आनी त्या रोगा उदेशी ताजी ऑर्गनां पळय कुडीन आहान ती एक पिड्यार जावंक पावलेलें. म्हाका खबर नासली आनी ताका जोर येतालो, दीस आनी रात जोरान भाजतालो तो. आनी जोर येता म्हणून आमी ताका दोतोरागेर व्हेल्लो आनी पयलो कांय गूण पडोंक ना. म्हाका देंवचार सांगूंक लागलो, आतां तुजो घोव पळय तुका खूब त्रास कोत्ता न्ही, ताका मरो न्ही, तुका सुशेग मेवतलो. भुरग्यांकूय त्रास कोत्ता, दिसांनी रात कितें कितें उलयता. तूं जाणा उतरान पावर आहा म्हणून तुजो घोव पळय कितें कितें उलयता, तुकाय कितें म्हणटा आनी भुरग्यांकूय कितें कितें म्हणटा. तर वचा न्ही ताका आतां जालें न्ही लायफ सेट, आतां ताजी कित्याक गरज. हांवें म्हणलें ना, म्हज्या घोवाक डेस्टिनी आहा, आजून ताजें काम सोंपोंक ना. म्हज्या घोवाक मरण इतल्या बेगीन न्ही, म्हजो घोव मरचो ना. हांवें म्हज्या हातान तें झूज घेतलें आनी जेजूचें उतर हांवें तेंच उतर, आय शॅल लिव आय शॅल नॉट डाय पळय म्हाका देवान दिलेलें. माय हजबंड शॅल लिव, म्हजो घोव जियेतलो, म्हजो घोव मरचो ना, म्हजो घोव जियेतलो आनी देवाची महिमा परगडटलो, देवाचें उतर परगडटलो. हेंच हांवें उतर घेतलें आनी त्या मोन्नाच्या ओतम्यांक हांवें श्राप घातलो. आनी एक राती कितें जालें, ताका इतलो जोर आयलो, कांपेरो आयलो आनी खोंकली आयली आनी मागीर ताजो स्वास, ते टेस्टमनीन हांव विसरली सांगपाक, ते रातीक तो स्वास घेतालो ओहो कितें जातलें, एके बायलेक जेन्ना ती घोवाक ओहो स्वास घेता तो पळयता, म्हणजे हो निमाणो स्वास कहो न्ही, कित्याक हांवें म्हजे सासूमांयक मरता ती पळयल्या आनी ती ओहीच स्वास घेताली. पूण हांव भिवोंक ना, हांवें फकत म्हजे हात वयर घातले आनी हांव देवाक आर्गां दिवपाक लागली आनी हांव वेंचीत भासांनी उलोवंक लागली. आय प्रेड इन टंग्स. कंटिन्युअसली हांव म्हणटाली, म्हजो घोव जियेतलो, मरचो ना, म्हजो घोव देवाची महिमा परगडटलो. हांव मोन्नाच्या ओतम्यांक हुकूम घालतां, तुका म्हज्या घोवाचे वयर कसलोच अधिकार ना, ह्या घरान तुका अधिकार ना. तुका हांव बांदून घालतां आनी खंयसर मारतां, दोरयान मारतां, तूं आनीक परतून येवचो नाय. आनी तिसरें हांव आर्गां दिताली आनी वेंचीत भासांनी उलयताली. तर म्हज्या भाव भयणांनो, आमी देवाचीं भुरगीं, देवान आमकां राजा केल्यात. राजा कितें कोत्ता, भिकारीपणां कोत्ता. राजाच्या तोंडान हुकूम आसा, राजा म्हणटा तितलेंय घडोवन येता. तूं तर राजा म्हणून सोत मानताय जाल्यार तुज्या तोंडान हुकूम आसा, तुवें तो हुकूम घेवपाक जाय. तुज्या जिवितान कितें तुका बदल जाय, तुवें फकत हुकूम घालूंक जाय आनी तो बदल येतलो. हें सगळें हांव कोत्ता आसतना तुमी समजतल्यात की हांवें
हांव सारकी सुपर गॉडली जाल्या म्हणून म्हणजे देवस्पणी जाल्या आतां हें देवस्पणी लोकूय पळयता न्ही आतां हेणें एक टेस्टमनी दिली हाजे थंय व्हड विजमितां घडल्यान आनी हें आतां एकदम देवस्पणी हांवूय चिंतालीं हांव कोण पळय प्रिचींग कोत्ता कोण पळय खूब देवस्पणी म्हणजे तांचे लागीं कांय वायट घडोना मामा तूं सांग म्हाका घडटा वायट सगळ्या सवें घडटा हें चलता आसतना हांवूय पडलीं हांव खूब पडलीं आनी आदवलीं आनी धाडवलीं आनी हांवें चिंतलें आतां आनी देवाचें उतर परगट करूंक जायना चिंतलें हांवें आनीक आनी हांव देवाचें उतर परगट करची ना पडलीं हांव इतलीं पडलीं म्हाका सांगलें पासून तूं देवाचें उतर आपल्याक परगट करिना काय लोकांक कर हांवें म्हणलें एका मनशाक तर हांवें परगट करूंक जायना जाल्यार लोकांक आनी कितें परगट करूं लॉज म्हाका केदी व्हडली हांव आनीक उबेंत रावंक जायना म्हाका हांव इतलीं पडलीं आनी इतलीं हांव धाडवलीं की हांवें जेजूक सांगलें जेजू मातशें जायना आनी वास्को हांवें जेजूक भास दिलेली की हांवें जें जोताक हात घातला तो हांव फाटीं सोदची ना आनी घरा येता म्हणल्यार हांव पडलीं हांव धाडवलीं आनी हांवें म्हणलें मनांतल्या मनान म्हणलें हांवें कोणाक म्हणोंक ना व्हडल्यान हांव म्हणलें जेजू म्हाजेशें जायना हें हांव आनीक केन्नाच देवाचें उतर प्रीच करची ना म्हजें मागणें हांवें भुरग्यांक घेवन हांव मागणें केलें आनी टांगसान उलयलीं हांव आनी टांगसान कोबार कोत्ता मागणें कोबार जालेलें आनी 2 मिनट पासून सोरोंक ना खरेंच तुमकां सांगता हांव म्हजीं दुकां दोळ्यां वयलीं सुकोंक नासलीं तेन्ना म्हाका एक फोन येता मिस्ड कॉल आनी तें मिस्ड कॉल अशें हांव सोदिना कोणाचो फोन कितें काय म्हाका ट्रू कॉलर ना म्हज्या फोनार हांवें तें गुगलाचेर घातलें +917 गुगलान म्हाका सांगलें 917 इज न्यूयॉर्क कोड हांवें म्हणलें न्यूयॉर्कसान म्हाका कोण कॉल कोत्ता तर म्हणलें आतां म्हणलें ब्लॉक करपाचो ह्यो नंबर आतां पळय जाल्यार सिस्टर अनिशा म्हाका कॉल कोत्ता हॅलो सिस्टर हांवें म्हणलें हॅलो सिस्टर सिस्टर तूं पोंडा केन्ना येताय प्रिचिंगाक हांवें म्हणलें सिस्टर म्हणलें प्रिचींग येस सिस्टर हांवें म्हणलें तूं सिस्टर सुजाताक विचार कित्याक हांवें सिस्टर सुजाताक मातशें सांगलेलें कितें कुहे भाशेन हांव पडल्या पळय ती पूण सिस्टर सुजातान म्हाका कांय कंडेम करूंक ना कितें हें करूंक ना सिस्टर म्हण लागली कितें जालें हांवें म्हणलें ना सिस्टर आय एम नॉट वर्दी सिस्टर डोंट वरी आनी जें म्हाका सिस्टरीन उतर दिलें त्या वक्तार सिस्टर तुजेशीन म्हाजो नंबर नाहल्लो म्हजेशीन सिस्टर अनिशाचो नंबर नाहल्लो त्या वक्तार कोणें सांगलें सिस्टर अनिशाक म्हाका फोन करपाक कोणें घातलें सिस्टर अनिशाच्या मनान म्हाका फोन करूंक कित्याक हांवें ऑलरेडी तिका सांगलेलें पोंडा म्हाका येवपाक जायना कित्याक काल आमची 75th एनिवर्सरी आहली स्कुलाची येदो व्हडलो सुवाळो सोडून हांव हांगा प्रिचींग करूंक येवपाची आनी हांवें तिका ऑलरेडी फाटीं सांगलेलें 1 संडे बॅक 2 संडेज बॅक सिस्टर नो दॅट वीक इज व्हेरी बिजी 10th इज आर एनिवर्सरी म्हाजेशीन जावचें ना आनी तोरी आसतना सिस्टरीन म्हाका कॉल केला हां तोरी बिजी आसता म्हणूनय सांगल्यार सिस्टरीन म्हाका कॉल केला आनी ती सांगता सिस्टर तूं केन्ना येताय प्रिचींग करूंक सजमना तुका हांवें येना म्हूण सांगलां पूण त्या वेळार म्हाका धीर दिवपाक देवान तिच्या मनान घातलें आतांच कॉल कर आय डोंट इवन नो वॉट यू वर डुईंग दॅट टायम बट शी कॉल्ड मी अप तिणें म्हाका फोन केलो आनी तिणें म्हाका देवाचें उतर दिलें तिणें म्हाका देवाचो धीर दिलो आनी तिणें म्हजो हात धरलो आनी म्हाका उठयलें हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक हांवें जायतें पयलां देवान जे भाशेन म्हज्या लायफान केलां तें आनी आतां म्हाका पळोवंक मेवता की नो मॅटर हाव मच वी फॉल तो आमकां रेडी आहा उठोवपाक आमी पडल्यान न्हय आमी पडटान आमी थंय रावंक फावना आजून पासून आयज पासून मनान येता की तुजेशीन गुन्यांव जाला
पूण आयज जेजून म्हाका सांगलां हांव तुजेच पसत न्हय, हांव ताजेय पसत मेलां. जाणेन तुका दुखयलां हांव ताजेय पसत मेलां. तर आमी जायते फावटी मनशां मदेकात आमचे दुस्मान आसतात, वो आमकां कोण दुखयता. आमी केन्ना चिंतिनात तें की जेजू तूं फकत म्हजे पासत न्हय पूण त्याय मनशा पासत मेलाय. तुमची जायते फावटी शेजारी त्रास करतात न्ही. आमी कितें म्हणटात, आमी बरें उलयतात तांचे न्ही. आमी चिंतिनात की जेजू तांचेय पासत मेला म्हणून. तर आमी आयज सान चिंतया, कित्याक तो थॉट म्हाका आयज आयलो. कित्याक हांव जायते फावटी चिंतताली की हांव पातकी, हांवें पातकां केल्यान जेजू म्हजे पासत मेला. इवन बिफोर आय कूड बी सेव्ड ही डायड फॉर मी. हांव जेजू भितर सरच्या आदींच, जेजूची वोग घेवच्या आदींच जेजू म्हजे पासत ऑलरेडी मेला. तर ती जेजू भितर सरच्या आदीं जेजू तांचे पासत मरोंक ना, मेलो न्ही. ही सजमणी हांव तुमकांच दिना, ही सजमणी हांव म्हाजे भितर चेपून घालतां की जेजू सगळ्यां पासत मेला. आनी जो मनीस म्हाका चड त्रास करता ताजे पासतूय तो जेजूच मेला. जेजूचोच मोग, जेजूक ताजो मोग. When I say that Jesus has died for me and not for the other person, I am selfish. म्हाका सोबना देवाचें उतर सांगपाक. म्हाका तो जेजू इतलीं वर्सां रावलो जाल्यार आमी रावंक जाय की जेजू जाणा केन्ना खंयचो टायम येतलो. सगळीं जाणां जेजू, एवरी नी वील बाव, एवरी टंग कन्फेस that Jesus Christ is Lord. So we must give others a chance. म्हजो घोव उतरान नासलो. आमी एका ब्रदराक वास्को वताल्यान, ब्रदर फ्रांसीस, आनी तो येतालो एवरी संडे येतालो. जेन्ना म्हजो घोव म्हणटालो तो येता, कोण रे तो? तो गो तुजो बॉयफ्रेंड. हांवें म्हणलें तूं एक फावटरी मेळो रे फ्रांसिसाक, तुका कळटलें तो बॉयफ्रेंड जाल्यार म्हजो. सो हांव केन्ना केन्नाय सिस्टरीक सांगतालें, सिस्टर म्हाका केहलीं केहलीं उतरां आयकुची पडटा. तेन्ना हांव रडटालीं, हांव हांसोना आहलीं. बट गॉड गेव मी. आनी बिफोर फ्रांसीस कूड लीव ही बिकेम वेरी स्ट्रॉंग इन द लॉर्ड, नो सिस्टर? या बिफोर फ्रांसीस. मागीर जेन्ना म्हज्या घोवाक विजमीत घोडोन आयलें आनी ताका लायफ मेवलो, ताजें सगळें दुयेंस खंय वचोंक जाय आसलें थंयसर गेलें आनी तो भायर सरलो, तेन्ना हांवें ताका विचारलें, तूं म्हाका कितें कितें म्हणय न्हय रे? हें केन्ना म्हणलां? तूं म्हाका हें म्हणटालोय मरे. सजमोन घे गो म्हणटा. पूण हांव जाणा की इट वॉज नॉट माय हजबंड हू यूज टू स्पीक ऑल दोज वर्ड्स. तो म्हाजो घोव नाहल्लो. ताचे भितर पळय मेळोवत्म भितर सरलेलो. तो ताका सगळीं ती वायट उतरां उलोवपाक हें कोरी. आनी जाणा आहली हांव की तो म्हजो घोव न्ही, तो भितर पळय मेळोवत्म ताणें बोल्ला तो उलयतालो म्हणून. सो हांव ताका फॉगीव कोत्तालीं. दूख जाताली म्हाका, पूण हांव तरी ताका फॉगीव कोत्तालीं. आनी आतां जेन्ना हांव पडटां तेन्ना तो म्हाका स्क्रिप्चर सांगून जागयता. तो म्हणटा विसरलें तूं, विसरलें तूं, विसरलें तूं. म्हाका तो उगडास कोत्ता आनी हांव खोशी जातां की आतां म्हाका आदार आहा म्हणून. या चिल्ड्रन ऑफ गॉड, किंग्स, तुमकां हांव राजा म्हणटा. तुमकां उगडास करपाक की आमी राजा. आमचो क्रावन जायते फावटी हालोवपाक जायतीं जाणां तयार आसतात. जायतीं जाणां म्हणजे हांव मनशांची खबर करिना. जेन्ना तो क्रावन आमचो हालयता, आमचो क्रावन पडटा, तेन्ना तो क्रावन आमकां पोत्तून जेजू घालता. तो पडला तो क्रावन काडी नाकात. कित्याक हांवें एका प्रिचिंगान आयकलां की जेजू आमकां क्रावन घालीत आसता म्हणून.
तो क्रावन आमी काडून जेजूच्या पांयाशीन दत्तान आनी जेजू नवो क्रावन दिता आमकां. तो तुमचे तकलेर क्रावन आसा. तुमी देवाचीं भुरगीं आनी तुमी राजा. ताका लागून तुमी विसरो नाकात, गोरमान चलो नाकात, पूण देवाचीं भुरगीं कशीं चलात. चिड्डून चलो नाकात. सोकला पडोन थंयच रावो नाकात, उबी रावात. जे भाशेन देवान म्हाका आयज हांगा उबें रावपाक ताकत दिल्या, स्त्रेंथ दिला, खुशालकाय दिल्या, पोत्तून येवपाक हांगा, तें तुमचे थंय घडटलें. तुमचे थंय कोण ना कोण येतलो वो प्रिचिंगान आयकोन. थंयच रावो नाकात, सोकला रावो नाकात. तो सोकला जागो तुमचो न्हय. पांयां पोंदाक जागो देंवचाराचो. ताका तुमच्या पांयां पोंदाक चिड्डायात. तुमी ताज्या पोंदाक रावो नाकात. वयस सोरात. देवा फुडल्यान बोल्डली यात. बोल्डली म्हणजे बोड घेवन यात. भियेनाकात. देव तुमकां कितेंच वायट करूंक जेजूक धाडूंक ना. जेजूक धाडला तुमकां पोत्तून तुमच्या हातान हुकूम दिवपाक. आनी जेन्ना तुमी जेजूक मानून घेतात आमचो धोनी आनी सोमी म्हणून, तेन्ना तुमचे आड घोडेक जायते येत, पूण तुमकां व्हरोंक शकचे नात. तुमी जोयतीवंत आसात, केल्लीं आसात. जोयतीवंत तुमी केल्लीं आसात. जेन्ना बापान जेजूक धाडलो आमकां तेन्नाच जोयत दिलें. ताका लागून आमी मेरी भाशेन आमी हें गायन गावपाक जाय. My heart magnifies the Lord. Sister, I would like to read the whole this. Yeah. And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has regarded the low estate of his handmaid. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed." So jenna amche saibin maing blessed म्हणल्या तेन्ना आमकांय ब्लेसड म्हणटलो लोक. आमकांय ब्लेसड म्हणटलो लोक. कित्याक आमी सायबीण माय भाशेन जातात. आमी सायबीण मायक इमिटेट करूंक जाय. आमी सायबीण मायशीन वेतान आमी सायबीण मायक दिमी मारतात. तुमी जाणात सायबीण माय ज्यूइश आसली म्हणून जीव कोणाची तरी पुजा करताले. जीव कोणाची तरी पुजा करताले. तुमकां दिसता की सायबीण मायची आमी पुजा केली जाल्यार सायबिणीक बरें दिसतलें म्हणून? ना, हें हांव खंय शिकोंक ना. हें हांव मजेत उलयतां. कित्याक हांव चिंता की लिगली आमी तर पळयलें जाल्यार सायबिणीक बरें दिसचें ना. आमी सायबीण मायक झेलो घालतात. आमी सायबीण मायक वाती लायतात. आमी सायबीण मायक धूम घालतात. तिका बरें दिसतलें? तिणेन कोणाची महिमा केली? His mercy is on them that fear him from generation to generation. From generation to generation. What is the Konkani word for generation? पिणकेचे पिणका. आमी पिणके न्ही ती? आमी पिणका न्ही ती? आमी पिणका न्ही ती? की त्याच वेळार तिणेन कोणाची भिरांत दवरली? देवाची भिरांत दवरली. And his mercy, just go up, sister. And his mercy is on them that fear him. Fear him म्हळ्यार कितें? देवाची भिरांत म्हणजे देवाची भिरांत. आमी जे भाशेन टिचरीक भियेंतात तसली भिरांत न्ही. मोग. जेन्ना आमी कोणाचो मोग करतात तेन्ना आमी तांकां दुखयतल्यान? ना. आमी तांचे काळीज दुखोवचे ना. ती भिरांत. ती तसली भिरांत. नोय भिरांत आंकडून पयस रावपाची. And his mercy is on them that fear him from आमकां तो देवाची भिरांत आसली जाल्यार आमी दुसऱ्याशीन वचपाची नासली. आमकां तो देवाची भिरांत आसली जाल्यार आमी दुसऱ्याशीन वचपाची नासली. कित्याक आमचो सांत आंतोन, आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर, सेंट पिटर,
सेंट थॉमस, हे सगळे जाण कोणाचे भिरांतीक लागून मेलेत? देवाचे भिरांतीक लागून. ताणें कोणाचें उतर परगोटलें? देवाचें उतर परगोटलें. आनी ते भियेन आसतना मेलेत. थोड्या सांतांक भाजलेत खंय. ताणें सांगलें, आपल्याक तुवें एके वाटेन भाजलाय, आतां आपल्याक दुसरे वाटेन भाज. कोणाक लागून? कोणाच्या मोगाक लागून? He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. आमी जायते फावटी चिंतान की हांव हें कितलीं वर्सां शिकोन आयलें, ही कोण आतां आमकां नवें शिकयतात तीं? आमकां ही नवी शिकोण हिजोसान आयले आतां, आमी जाणान सगलें. आमच्या भितरल्या भितर आमी प्रायड दाखयतात. हांवूय चिंतालीं, या आनी कितें नवेंच, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, कितें उणकी मारपाचें, कितें हें न्यू फॅशन. पूण जेन्ना प्रेज द लॉर्ड आनी उणकी मारून हांवें गायन केलें 2020, सिस्टर आमी डॉन केन्ना गेल्ल्यान? नोव्हेंबर 2021. म्हाका 6 म्हयने ब्लड मोशन जातालें. 6 म्हयने, 6 months ब्लड मोशन जातालें. आनी आमी इतलें केन्ना नाचूंक ना, प्रेज द लॉर्ड आनी सिंगींग आनी प्रेज एंड वर्शीप. पुणून म्हाका जेजून त्या वेळार सांगलें, तूं डॅन्स कर, तूं फकत डॅन्स कर. आनी हांव नोईत तेन्ना शो मारतालें गोंय. शो मारूंक गेल्लीं. हरेन सिस्टर, नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ. I was not pulling people towards God. I was selfish. So, हांवें बरो डान्स केलो. हांव डान्सर न्ही, I love to dance. So, हांवें नाचली आनी प्रेज द लॉर्ड. हांगा चड कांय ना, पूण हांगा आनी हांगा. आनी टॉयलेटान गेली हांव मॉर्निंग. देवान म्हाका उडास करून दिलो की तुका मोशन जाता न्ही, ब्लड. हांवें म्हणलें आयज जावचें ना म्हणलें. आनी मोशन जाल्या उपरांत हांव उठोन हांवें म्हजें मोशन पयलें. फर्स्ट टायम इन अबावट 6 to 7 months, no blood motion. And till date, no blood motion. So there is power in praise. When these things start happening in your life and you continue in the word, जायतीं विजमितां जाल्लीं, पुणून हांव रिगूंक नाहल्लीं देवाच्या उतरान. देवाचें उतर येतालें, मागीर हांव 4 दीस देवाचें उतर आयकतालीं, 3 दीस न्यूज आयकतालीं, 1 दीस पिक्चरां पळयतालीं, आनी अहें म्हजें लायफ सोंपतालें. पूण आतां हांवें म्हणून हांव जेजून लायफ इतलें चेंज केलां की आतां हांव रावतां. सिस्टर सुजाता केन्ना फोन करतली आनी सिस्टर आमकां प्रिचिंगाक वचोंक जाय, सिस्टर आमकां हांगा वचोंक जाय, कित्याक तिका हांव खूब रिजनां दितालीं. सिस्टर बिजी आहाय तूं? वय सिस्टर न्हिदलेली. सिस्टर फाल्यां वचोंक जाता. दनपारचें सिस्टर तो म्हजो न्हिदपाचो टायम न्ही. म्हणून हांव तिका रिजनां खूब वर्सां हांवें रिजनां दिल्या. मामाय सांगताले, मामा ग्रेसी मामा, हू इज माय मेंटर, हू इज माय स्पिरिच्युअल मदर. सो खूब रिजनां दिलीं. खूब वर्सां हांवें धांवली हांव जेजू कडच्यान. जेजू येतालो आनी म्हणटालो चल कोरया सुरू. ना जेजू, आहा टायम. आफ्टर आय एम ओल्ड, आफ्टर आय रिटायर, वी वील डू दॅट. मागीर जायत्या प्रिचिंगांनी आयकलें. ब्रदर रमेश, थोडीं जाणां रिटायरमेंटाक रावतात प्रिचींग सुरू करूंक. सो लॉर्ड नो, गॉड इज युजींग अस not to be fit, but he is going to make us fit while we are going to be on the journey. Mary was not married. Mary was a young girl. भुरगें थारलें न्ही. मदर मेरी वॉज यंग न्हू. कितें म्हणटा ती, आपल्याक कोणाचोच संबंद ना, हांव नोको केहूय जातलें तें. पूण तरी आसतना देवाचो पर्पस, येवजण, देवाची येवजण तिजे थंय आसली. आनी तिणेन कितें म्हणलें, नाका नाका, म्हाका नाका तुजी येवजण,
जावं म्हजे सोवे तुझ्या उतरा परमोणे. कोणाच्या उतरा परमोणे? देवाच्या उतरा परमोणे. जावं म्हजे सोवे तुझ्या उतरा परमोणे. आयज आमी देवाचें उतर घेतांक गाय. जायत्यो शिकोवण्यो आसात, तातूंतले तुमी कितें काडटात? तुमकां जेन्ना क्वॉलिटी स्ट्रीट चॉकलेटी दितात, तुमचे फेवरेट काडटात न्ही तुमी? हांव जाल्यार म्हजी फेवरेट काडटा कलरा परमोणे. तुमी काडटात? ह्या संवसारान जायती शिकोवण आहा, तोरांची शिकोवण आहा. तुमी कितें काडटल्यात? मॅरीन कितें काडलें? देवाचें उतर. जावं म्हजें सोवें म्हणल्यार ताणें आपल्याचें वील कोणाच्या हातान सोंपलें? देवाच्या हातान. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा परमोणे. तुका हांव फ्रिडम दिता, तुका जाय पळय तें म्हज्या लायफान कोर. आतां तूं हांगा रिट्रिटाक येताय न्ही? खोशयेन येताय तूं, पूण तुजी फामील खोशी आहा? ना. तुजी शेजारी, ओ शी इज गोईंग देर फॉर द रिट्रीट, यू नो वॉट इट मिन्स. आनी तुमचेर टॅग पडटा तुमचेर. तुमकां कोण कोण येता सांगपाक थिंचोर रिट्रीटाक वचनाकान, पूण ती तुमकां सांगिनात थिंचोर वयतस तुमकां देवाच्या उतराची सोजमणी मेवतली आनी तुमचें लायफ बदलतलें, तें सांगिना. पूण तुमकां आडायतात आनी म्हणटात थिंचोर वेशात जाल्यार दुसऱ्यो गजाली जातात. तो तुमी कोणाक भियोन रावतल्यात? आंकवार मोरये भाशेन तुमी म्हणटल्यात जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमोणे, की आंकवार मोरी म्हणटली हाली ना हांव आंकवार म्हाका जायना, प्लीज चूज समबडी एल्स, आय एम नॉट इंट्रस्टेड. जाल्यार आमकां जेजू मेवतलो आसलो? तुमचें काळजीदारपण जेजू पळयता. मेनी आर चोजन. नो, मेनी आर कॉल्ड. तांच्या कानार आयताराच्या आयतारा उतर पडटा. तुमकां सांगलें हांव जेन्ना भुरगीं आसलीं आयताराच्या आयतारा हांव रिडींग करतालीं, म्हाका एक उत्तर सजमोन आहलें. हांव हांगा रावन फोट मारची ना, म्हाका एक उत्तर सजमोन आहलें. ताजी सोजमणी केन्नाच म्हाका कोणेंच दिवंक ना. खरेंच सांगता हांव, त्या उतरांची सोजमणी म्हाका आतां मेवता. हें रिडींग हांवें केलेलें कितलो तेंप जालो, भुरगें आसतना केलेलें. ह्या उतराची सोजमणी ही आतां मेवता म्हाका. बट इट्स नेवर टू लेट. देवान आमचे पासत एक येवजण केल्या. ती येवजण आपल्याच्या उतरा परमोणे केल्या. जोरी तुजो लायफ दुसरे भाशेन चलता जाल्यार तुमचो लायफ देवाच्या उतरा परमोणे तुमी चलोवंक जाय. आनी हें करपाक आमी देवाचें उतर शिकोंक जाय. इल्लेशें डेली आयज म्हाका सिस्टरीन सांगलां ते भाशेन, सिस्टर तूं एकूच पॅरेग्राफ घे आनी मेडिटेट कर. आपूण कोये भाशेन शिकल्या तें म्हाका सांगलें तिणें. एक पॅरेग्राफ घे, मेडिटेट कर. एक टिचींग घे, आयक. 1 फावट आयक, 2 फावट आयक, 5 फावट आयक, 10 फावट आयक. आयक. लिसन टू इट अगेन एंड अगेन. एंड देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. एक टिचर कितें करता, शिकयता न्ही, आनी घरा वचून म्हणटा रिवायज कर. मागीर दुसऱ्या दिसा घेता. म्हजें जेन्ना टेस्ट आयलें दुसऱ्या दिसा हांव फेल जालीं. पूण जेजूच्या राज्यान आमी फेल जायनात. आमकां पोतून जेजू आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता. So let's finish this beautiful song. He has put down the mighty from their seats and exalted them of low degree. Mother Mary rich असली न्ही, खूब श्रीमंत असली मिसता ती. तिजे कडेन व्हडलें कितें आसलें? ना, ती आपल्या खालती सजमताली. ताका लागून तिणें म्हणलें की तुवें व्हडल्यांक चूज करूंक नाय, पोलाशेंतल्या कोणाक चूज करूंक नाय, तुवें आपल्या खालतें चूज केलें. He has filled the hungry with good things and the rich he has sent empty-handed. ती रावताली, तिणें आयकलेली गजाल
की जेजू जल्मतलो, एक प्रवादी येतलो. प्रवाद्याची गजाल तिणें आयकलली आनी ती रावताली. थोडो लोक अजुनूय रावता प्रवादी येतलो म्हणून. तांचे पासत आमी मागणें करूंक जाय की प्रवादी येवपाचो आसलो तो आयलो. आतां तो पोत्तून येतलो, साल्वार करूंक येतलो तो. थोडो लोक म्हणटा म्हाका वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड. रिसंटली आय हर्ड अ कॅरल वे कम इमॅन्युअल, कम इमॅन्युअल, कम टू सेव युअर पीपल. म्हणजे आतां तो येतलो पोत्तून आमकां सेव करूंक. जेन्ना म्हाका हांवें तें फर्स्ट लायन म्हणली आनी मागीर हांवें चिंतलें की हें रायट की रॉंग सॉंग काय म्हणून. सॉंग मे बी रायट बट द मिनींग इज कंप्लीटली रॉंग. कम इमॅन्युअल, गॉड अमंग मेन, कम टू सेव युअर पीपल. आमकां साल्वार करूंक यो. साल्वार करूंक आनीक पोत्तून येवचो ना, तो आयला साल्वार करूंक. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलेलें आसा, तें आमी आतां शिकूंक जाय. जाता तितल्या लोकांक आमी तें उतर शिकोवंक जाय. आनी तो जेन्ना येतलो तो आमकां आपल्या बरोबर व्हरोंक येतलो. व्हरोंक येतलो, सेव करूंक येवचो ना. सेव करपाचें काम आतां आमचें. आमकां ताणें पळय वाट दाखयल्या, तें आतां आमी आतां दुसऱ्यांक सेव करपाचें. तो पोत्तून येवचो ना हांगा फिजिकली. आमचें तें काम दुसऱ्यांक सेव करपाचें. तुजें तें काम म्हणात म्हजें काम. तो आयलो आनी ताणें आतां म्हज्या हातान दिलां कारबार दुसऱ्यांक साल्वार करपाचें. हाकाच लागून भाव भयणानो, किंग्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, राजानो, हाकाच लागून आमी आतां जागूंक जाय. आमी आतां जायतीं जाणां, जेन्ना हांवूय वेतालीं, हांव म्हणना, जेन्ना हांवूय वेतालें हांव फकत म्हज्या गोरजांक लागून रिट्रीटाक वेतालीं. म्हजो पांय दुखता, म्हजें हें दुखता, म्हाका तें जाय, म्हाका तें जाय म्हणून हांव रिट्रीटाक वेतालीं. केन्नाच हांवें चिंतूंक ना बाबा हांवें देवाचें उतर शिकोवंक जाय आनी आतां जाय त्या सांडलेल्या शिरड्यांक देवा कडेन हाडूंक जाय, देवाची वळख दिवंक जाय. जरी हांव त्या ट्रेन एक्सिडंटान मेलेलीं जाल्यार हांव आयज हांगा आसची नासली. जरी म्हजीं भुरगीं एक्सिडंटान मेल्लीं जाल्यार तांचो फुडार पळोवपाक पावची नासलीं. आमी जितीं आसान जिवी आसोसोर आमचे भितर पळय पवित्र आत्मो आसा, तो आमकां बळ दिता देवाक आर्गां दिवपाक, ताजी महिमा गावपाक, ताजें उतर परगडपाक. जायतीं जाणां म्हजी मामी सांगता त्या दिसा म्हाका आपणें ही पयशे दवरलेले मिसां दिवपाक. हांवें म्हणलें कोणाक गे मिसां दिवपाक? आमच्या मेलेल्यांक. हांवें म्हणलें म्हणजे जेजू फटकिरो हाडलो गे तर? म्हणलें म्हजे मामीशें हांवें कशें उलोवंक जाता. ती सजमता म्हाका. आय कॅन स्पीक टू हर बिकॉज आय वॉन्ट हर टू हॅव द अंडरस्टँडींग. तिका सजमणी घेवपाक, ती वयशी वसांची. सो हांवें म्हणलें मामी म्हणलें मोदच्या आदीं मातशें उगडास कर आनी राव म्हणलें. तूं म्हणजे कम टू एन अंडरस्टँडींग. तूं मेल्या उपरांत आमी तुका मिसां दिवचें नात. ताका लागून तूं मोदच्या आदीं तुजो आत्मो साल्वार कर. कित्याक आमचें म्हणलें पयशांचें कांयच वालोर ना सरकार. जाल्यार म्हणलें तो अंकल जो मेला ताजेशीर म्हणलें खूब दुडू आहात. तो आपल्याक जाय तो ही मजा मारून मेलो म्हणलें. ताजे पयशे ताका साल्वार करतले? जाल्यार तो गरीब लाजरस ताजे पासत मिसां कोणें दिलीं तर? तो आसलो कोणाच्या हांकेन? अब्राहमाच्या in his arms, no? What do you call? Yes, खांकेन, in the bosom of Abraham. तर ताका कोणें मिसां दिली. मागीर म्हणलें आतां कितें करूं? हांवें म्हणलें तूं चिंत म्हणलें. पयशे आहा तर आनी मिसां तर दिवंक जाता जाल्यार तर पोतून. जाल्यार हांव म्हणलें खंयच येतली आनी पयशे दवरतले म्हणलें मिसांक. आनी त्या मिसां प्रमाणे म्हजो आत्मो येतलो म्हणलें पोतून स्वर्गार. म्हणल्यार देव बसला न्ही शॉप उकडून.
तुजे कितले आयल्या, कितली मिसां तुजी, कितले पयशे जाल्या, कितलो टोटल जाला, कितली पातकां हाडलीं, आतां धाडटा आत्मो. आमी देवाक कोण केला? शॉपकीपर. आमी देवाक शॉपकीपर केला. आमी देवाक बाटा सिस्टम शॉपकीपर केला. गॉड, आय विल गिव यू 10 कॅन्डल्स, 1 गार्लंड, गिव मी दीस. हांवूय आसली तेच कॅटेगरीन, हांवूय तेच कॅटेगरीन आसली. पूण देव न्ही ताणें आमकां इतलो ग्रेस दिलोलो आहा की even when we went to that extent, he has done things for us, though that is not his character. तो पळयना तूं ताका कितल्यो वाती पेटयता आनी कितले घालन ताका जाय. कित्याक तो देव स्टॅच्यू, आमचो देव स्टॅच्यू, आमचो देव मनीस, आमचो देव एक आत्मो. आत्म्यांक तुमी कशी खुशाल कोत्तेल्यात, वाकाणणी दिवन, ताची महिमा करून, ताचें उतर परगोटून आनी जाता तितले आत्मे साल्वार करून. थँक्यू फादर. आबा बापा, हांव तुका आर्गां दितां. हो तुवें म्हाका वेळ दिलोय म्हजी टेस्टमनी शेअर करूंक आनी देवाचें उतर जाता ते भाशेन परगट करूंक. पवित्र आत्म्या, हांव तुका आर्गां दितां. जेजू, हांव तुका आर्गां दितां. बाबा, हांव तुका आर्गां दितां ह्या दिसा पासत, ह्या सगळ्या भुरग्यां पासत, तुज्या ह्या राजां पासत, जांच्या तोंडान तुवें तुजें उतर घातलाय आनी हें उतर तूं तांच्या तोंडांतल्यान एस्टॅब्लीश कोत्ताय. जें तीं उलयतात तें उतर तीं उलयतलीं आनी तशेंच घडटलें. जेजू, तुवें तुजो मोग आमच्या काळजांनी ओतलाय, म्हज्या काळजान ओतलाय. होच मोग हांवें दुसऱ्यांक दिवपाक तुवें म्हाका आदार दिलाय. जेजू, आमी मनीस, आमी पोट्टान, ताका लागून तूं मनीस जालोय आनी तूं आमचे मदें जियेलोय. मेरीन येस म्हणलें आनी तूं तुजे माय उदेशी ह्या संवसारान मनीस जालोय आनी तुवें आमी सोंसतात तेच भाशेन सगळें सोंसलें आनी तुवें तुजें तोंड धांपलें. तुवें देवाच्या उतराची परगोटणी केली आनी जायत्या जाणांक तुवें उतर दिलें. जेन्ना तूं जियेलोय तेन्ना तुवें जायतीं विस्मितां केलीं. कुड्ड्यांक दोळे दिले, भेऱ्यांक कान दिले. तुजे आड येतेल्या शिपायाक जाचो पेद्रून कान कातरलो ताजो तुवें कान काडून पोत्तून लायलोय. हें आमकां शिकयता कितें आमी आमच्या दुस्मानांचो मोग करूंक जाय. आमचो दुस्मान न्हय मनीस, पुणून आमचो दुस्मान जावन आसा दिसो नासलोलो. Our battle is not physical, but it is spiritual. आमचें झूज देंवचारा आड, पूण आमी झगडनान, तूं झगडटाय जेजू. कित्याक आमकां झगडपाची पासून गरज ना, तो हारलेलो आसा. थँक्यू आबा फादर. ह्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सांची तुवें मनां उजवाडायलाय. तूं तांचेशीन आयज उलयताय. तूं तांकां उतराची सोजमणी दिताय. तूं तांच्या काळजांनी तांकां काळजांनी उलपायताय तुज्या मोगान. आनी जेन्ना तुजी खबर कोण कोत्ता तेन्ना तांची काळजां उलपतलीं. जे भाशेन इमावसाक दोग शीस तुजे आनी तूं तांचे वांगडा चलतालोय आनी ते तुजी गजाल उलयता आसतना तांची काळजां उलपतालीं तुज्या मोगान. तेच भाशेन जोण एकलो हांगा हाजीर आसा तांची काळजां तुज्या मोगान उलपतात आनी आयज तूं तांची भूक आनी तान वाडयताय तुज्या उतराक. आयज तूं शीस तयार कोत्ताय. आयज तूं तांच्या मनाची नवसोडणी कोत्ताय. आयज तूं तांकां नवो जीव दिताय. आयज सगळें जें देंवचाराचें आसलें तें तुवें आयज सगळें नाटक केलें तुज्या उतरान. आयज हांगासर सावन कोणूच परतो वयचो ना आपल्याचें हिलींग घेवच्या बगर घेतल्या बगर.
घोडये ती फकत हिलिंगाक आयलेलीन तुज्या उतराक येवंक नासलीन तुज्या उतराचे सजमणेक येवंक नासलीन फकत आपल्याक जाय पळय तेच वस्त आयलेलीन घोडेक हांगा कोण आयलोलो जज करपाक कसली शिकवण दिता ती पळोवपाक तांचें तुवें मन जेजू मेरी भाशेन नवसरलाय जे भाशेन मेरीन तुका आपणायलो ती आंकवार आसली तोरी आसतना तिणें म्हणलें घोडो आपले सवे तुज्या उतरा प्रमाणे तेच भाशेन जो मनीस हांगा आयला टेस्ट करूंक त्याय मनशाची तुवें नवसोडणी केल्याय त्याच्या मनाची तुवें नवसोडणी केल्याय जेजू ह्या संवसारान कोणूच ना जो तुजें नांव आयकोचो ना ह्या संवसारान कोणूच ना जो तुका दिमी मोडचो ना तुवें तुजें उतर आख्ख्या संवसाराक परगटलाय म्हणून हांव तुका आर्गां दितां आनी हे हात हे तोंड ही जीब लो जिजस हांव तुका समर्पितां हे हात आनी हे पांय तूं तुका जाय आनी ही जीब तुका जाय हें मन तुका जाय ते भाशेन उजार करूंक I am surrendering my life to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.